What's up guys, welcome to my new vlog and pura jana ke good morning. हाँ उठेला 5:45 का ನಾವು ನೋಡಿ ದೇವಕ पूजा नी पूरा जल्दी आता मक वच्चास मंडला अंतु मला रे आज सुत्ता पुन्हा मला जन्नू चेंज करच्या वच्चास नवा तर ताची कतीरा आता फटाफट बाई सरलो आता जल्ले 6:30 घंटे तो फटाफट वत्तास मला रे जन्नू चेंज करून मागीर वापस येवचास म्हाका मला रे म्हाका क्लास घेवचास 9 घंट्याक ताची कतीर पूरा वगी वगी करगा तर आता सीधा वच्चा मंडला अंतु आणि जन्नू चेंज करूया तर हां बाय सरला आणि हांगा सुपर क्लायमेट असं मला पुरा पाऊस असं क्लायमेट पळया फुल कसं थंड झाला पुरा रात मग तिथे रात्रभर पुरा पाऊस असेल दिसता चलो आता रोड खाली असं आता वगी वगी पावता तर हांगा मंडला पावला होतं आता गणपतीन लागी आयल्या हांगा प्रिपरेशन चालू बघा स्वामी फोटो जस्ट पावलो हांगा पण हांगा जन्नू होतं घालतं तर्पणी दिता ती तर म्हाका चेंज करून फटाफट आता बसता श्री माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः उपेंद्राय नमः ओम श्री हरे कृष्णाय नमः देवी गायत्रीचंद्राकरणाय विनियोगः ओम ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महानाम त्वं सत्यं कराकरणे गायत्री जपकोच आपो ज्योतिरसोमृतम नूतन यज्ञोपवीत धारण करिष्ये तदिक्रामोकारशं विष्णुरचितवाजिनाद्रपति समोद्दर्गोक ओम हे प्राशनात् पंचगव्येन दहत्यज्ञेर्देवेन्दनम् ओम केशवाय नमः वेन्दनम् ओम केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमः पंचगव्येन दहत्यज्ञेर्देवेन्दनम् तेजः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम् आचमन पूर्ण पुढे जन्मोपायचन यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ओम केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमो गोविंदाय नमो विष्णवे नमः तर मी जन्नू आणि पुरा घालून चाललंय आता घरकडं होतं सर तर जस्ट आता घरकडं आयला आणि हांगा मग हांगा पूज करता सर आणि हांगा हुन ब्रेकफास्ट रेडी झालं पळया इडली सुपर एक नंबर त्यावे रुलावांची इडली केल्या एक नंबर क्या बात आहे फर्स्ट हांव असता देवाक जन्नू आणि पुरो घालका नवा मालशी देवाक जन्नू असता तर जन्नू घालका मालशीक तुळशीक जन्नू घालका देवाक जन्नू घालून जाल्ला डॅडील फोटो काही घाला आणि तुळशी काही घाला आणि हांगा आता अम्मा चटणी रेडी करतास यमी यमी आमगे इडली रेडी जाल्या तर हांगा इडली आणि चटणी आता ब्रेकफास्ट करूया तांणी पिऊन जाल्ल्या डब्बू भरतास शुभता काही ब्रेकफास्ट व्हरतास हांव आतां तर हांगा चटणी सुपर एक नंबर आसली इडली एक नंबर चलो आता म्हाका वेळ जाता आणि हांव धांवता आज फुल वेदर विंगडो आसा सुपर म्हळ्यार आता जस्ट पावस आयलोलो आता आनी हांगा एक नंबर वेदर जाता पळय सुपर क्या बात है बेस्ट या क्लायमेट न्हू म्हाका बेस्ट लागता आणि तुमकां आज सकाळचे भायरचे हांव व्यू दाखयतास गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आज डायरेक्ट हांव म्हळ्यार आज ब्रेकफास्ट ना म्हळ्यार आज तुका रेडीमेड ब्रेकफास्ट अम्मान दिल्लो आज तुका अरे वा तेव्हा टेस्टी आसतले वय आज इडली आणि चटणी सुपर हॅपी सुत्तापुन्नव टू ऑल ऑफ यू वय हॅपी सुद्धा पुन्हा वग्गी वचून आयलो वय जाल्ले सकाळ उठून फटाफट वचून आयलो हांव आतां उठयल्या हांव उठयलेली बट हांव कसन करची उठोवन वापस न्हिदली वा व्हेरी गुड तो आज कसन तुका जेवण हांव खातली खंय बुर्र एक काम कॅन्टीनात बस तितलेच काम तिका अरे कसं करचें आतां जायते चल चल आम्हाला वाटतं ना होय हांव मागीर वता मागीर क्लास पुरो जावन मागीर वता 9 घंटे जावचे आयले आता 9 घंटे असं म्हाका क्लास आणि 1 घंटे ते म्हाका उठोवचें जायनात हाजी नो ब्रेकफास्ट डायरेक्ट आम्हाला घरकडे दाखवून ब्रेकफास्ट आयला हाजी ये आज एन्जॉय करचे सुपर यमी इडली खावचे आणि मागीर बुरकुचे वच्चे ऑफिसाक ते 9 जावचे आयला तर फटाफट आता मागीर क्लास घेता तर मागीर हांगा क्लास चालू आसा आणि हांव हांगा आतां क्लास घेता आसा आता ही बाई सरल्या ऑफिसा वच्चाक आहा फुल ट्रेडिशनल आजी हा नाही सांगायला मिळ्या सुमेला ऑटो आयला होता हां अंकल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हां चल सुमेला ऑटो बसले हांव केन्ना हांव ह्या रोडार दुखून येताना ऑफिसाक म्हाका 1 घंटो वता आजी पुरा जाणां रज म्हणटा आजी फूल रोड खाली 10 मिनटान ऑफिसा पावले हांव
इमॅजिन 1 घंटा गई आणि 10 मिनिट गई. सो मी गेलं तर अशा काही रक्षाबंधनाची काही अशी प्लॅन्स ना आवड आणि तुम्ही रक्षाबंधन कशी सेलिब्रेट करता शकता पण आमकां सांगात आमकां लायक जातली बाजूच्या का घरकडचे म्हाका ऑनलायन क्लास जाल्या आता भायर वचचें आसा ताजे फुडें म्हाका जेवणा वचचें आसा आम्मान जेवण आनी पुरो तयार करून जाल्ला म्हाका फोन आयलो तर आतां फस्ट जेवच्या वचा आतां कितलें वत आस पळय सकाळ कितलें मोड आशिल्लें आनी हांगा आतां ट्राफिकूय आसा सकाळ कितलें खाल आशिल्लें कसन वत तापतोच आतां तर जस्ट आतां घरकड आयलो कसन वत आस भायर हांगा अम्मा रेडी जेवण फुल टाकाटाक हांगा जेवण आनी पुरो रेडी कायला काय दवरला अम्मान पान घालून फोडी आसा अरे वा कसन केला अम्मा मशिंगा सांगतलेली कारात्या पोडी तेनले बटाटे घालून उपकारी बेंडा सोडले क्या बात है डाळी सुपर आणि बॉम्बिनो खिरी अरे वाह एक नंबर जेवण आज सुपर क्या बात है आता लायक करून खावया फर्स्ट कायलाक दवरया ताजी मागीर आमी जेवया का 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 आता पळय कितलो ओग्गी येता कायलो बार हुशार अम्मा सांगता 4 पाटी येवन चमकल गे हांव येन येशील करून आतां कसं गोत ना ताका भूक लागलेली दिसता तेन्ना आतां खंय गायब जाल्लो गोत ना का 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 आतां येतलो हांव केकडे येतलो आतां शुभदा येनी हांगा म्हळ्यार रे शुभदा के ऑफिसा चमकली पळयता ताची मागीर हांव तिका पार्सल व्हरतांक दाखोवन पळोवया हें वो आयली की ना करून कायलो बाम खंय आयला कायलो येन येतोळ ती पळय तूं आवाज दी या हां कारोळ येऊन गेलो ते घालतात इंतालो दही घाल गावे ताका ओ तागेले जिबी रुच आस सॉलिड ये का दही घालना आता पळय आता कितले वयता ताका जोरान आवाज आईल पळय तो गोयला पळय आईल पळय दोन येईल पळय एक पटी दोन आईल पळय एक काम करता हांवचे सायडा वता पळय तो भार हुशार आसा हांव वच करून तो चलो ब्लॅक करून खात असं दुसरे अंग बसला पळय दुसरं होते बसला पळय बार हुशार आसा चलो त्यांनी जेव होती आम्ही जेवचे लायक करून वय खेळले त्यांनी आजी केली पण जेवचे आजी सुत्ता पुन्हा ताजी खातीर आता सेल्फ सर्विस करचे आमगे उपकर भायर दवरया एक करून दवरया तेणले उपकरी बेंडा सगळे कारत्या फोडी आणि मशिंगा सांगा फोडी वा एक नंबर शीत दाळी सुपर तर आईचे सुत्ता पुनवाचे जेवण एक नंबर आत्ता जेवचे आणि एन्जॉय करचे सुपर हांगा पळय खीर आहे सांगा सुपर एक नंबर या मागीर लास्ट खावया तर आता हांव आनी आमी जेवता ती एक नंबर तुम्ही कमेंटान बरं ते कसन आज सुत्ता पुन्हा तू जेवण केला तुम्ही करून जेवण एक नंबर आशिल्लें हांगा आतां पार्सल शुभदा खातीर आतां पुरा पॅक करता सांगा Later that same evening. गई सांग पळया आळंब पळया हांव आतां शुभदाल घरकडे वता सामाल घरकडे ते जेवण आपयला तर जस्ट आमगेला आतां जेवण जाल्लें सो लायक लायक पत्राड खेळलंय हां सुपर एक नंबर झाला पत्राड आणि बायसातान हांगा पावस आयला गार्डनान पळय पुरा वल्ली जाला हांगा मस्त वेळ झालाय पावसूर रब्बर आशिल्ल्या ताजे खातीर आमी थंय एक लायक काम करून सोडले इतले 1 घंटो बसचे म्हणा कसं पण काम जाऊ का ना तुमकां दाखयत मागीर हे पळय ही गर्लफ्रेंड नक्क ना सकाळ दुखून येणार तितले पावस आयला सो हांव आनी मम्मीन लेकले कसन पुणी करका ना बैसून जेवण आनी करून जाल्लें पुरो काम जाल्लें मागीर आमी बैसून चुडी बांदिले वय चुडी हाजी भितर चुडी बांदूचे एक लायक कार्यक्रम जाल्ले अटलं फाय आरामशीर चिल मान उठावया आता चुडीच काम रेडी जाल्ला गम्मत तुका एक दाखव हांगा हांग कसं पळयलो तू पळय रे एक पळय हांग पळय ह्या पळय मशरूम वय पळय मशरूम पळय सुपर न्हय
ना कितलंस ना ना हे खावच्या ना हे विष असतं हे का? विश वाले मशरूम जंगली मशरूम आहे आम्ही विदाउट जंगली मशरूम But खातो how- ऑर्गॅनिक मशरूम खातात वय हांव हांग दाखवून येता ना लॅब ग्रोन की होम ग्रोन कसं म्हणतात का ते मागत ना कंची ग्रोन करून वय फॅक्टरीन बनतं ते वय फॅक्टरी फॅक्टरी नाही ते एक हांव गेलेलो ना मग ते नीरा हा हा तर माझ्या फ्रेंड आलं मम्मी फ्रेंड आलं गावात तू ओके, ओके, काही ओके. मशरूम आज फॅक्टरी आशिल्ले अच्छा वड ओके हाडलेलं ना तांदूळ तुकून मशरूम वय वय पडलेलंच ना. वय वय गतस सुपर चलो अंदर आयकून चुडी बांदिला फाल्यां एक चुडी करचें आसा आनी हा फाल्यां आमकां आज फाल्यां माळशी कुळावाचे सत्यनारायण पूजा आसा ताजे खातीर आमकां हांग वचचें आसा वडाला वडाला मठांत राम मंदिरान तू वर्साचे सत्यनारायण पूजा आसा माळशी कुळावीचे तर वय सकाळ भायर चंद असतं त्या वय सकाळ म्हणजे एकदम सॉलिड जाता सुपर वय हांव फाल्यां पुरो दाखयत तुमकां आनी फाल्यां म्हाका सकाळ सकाळ वग्गी वचचें आसा वय यो आनी तू व्हॉलेंटियर असतं थंय त्याची खातीर यो वग्गी वाजता सेव करचे वचचें आसा म्हाका तर जस्ट आता आमी घरा कडेन आयली मस्त लेट झाला आमगे 12 o'clock हांगा झाला वय फाल्यां वग्गी उठोवचे हांवें वच्चे काय आसा ताजे खातीर आमी आतां न्हिदत आहा ती अशी लेखले डायरेक्ट व्लॉग एंड करची म्हणून तुमकां तो चुडी दाखयता आज ही चुडी बांदून आयल्या पळय ती अम्मा घरा कडेन आनी तूं आनी कितें आसा सुपर एक कलर नंबर कलराचे रोज हे खंयचे शेवंती नाही ते शेवंती न्ही ते मागत ना हे म्हाकाय विसरलो हे यार रजनीगंधा कसं की म्हणलेलं रजनीगंधा नाही ते अरे या ताचे नाव विसरलो यार अरे या नाही हे व्हाईट वाले हा कशी विसरलो आजी नाव जॅस्मिन नाही कसं नाही मागीर कोण अशी कशी विसरलो दोघी सुगंधी सुगंधी हा हा पळय रजनीगंधा कसं. रजनीगंधा त्या मागीर फ्लावर ना त्या गोतासा मग आणि हाजी नाव सुगंधी Okay. त्या फ्रीजात दवरीन हांव आता एक काणी जाता रोज एक रजनीगंधा अशी पूर विंगड विंगड मस्त रजनीगंधा नाही गो हा, सुगंधी सुगंधी सुगंधा सुगंधी आणि मागीर त्या पुरा व्हॉट वॉज दॅट दुर्वा दुर्वा या पुरा मिक्स करून बनेल गेल्ले बनयले फुल बनयलेचे वापस पुरा गजबज करून बनयलो तू वय जायचं हे कसं करतोस तू हांव त्या तू करतो प्लास्टिकान दवरना आणि डब्यान दवरल्यार फ्रेश व्हरतलो हो या पळया चुडी फल्ल्या खातीर सुपर एक नंबर क्या बात है चम्मा बसली ना होट वय डब्यान वय आता डांकून लायक कर आम्ही फ्रिजात दवरया वय सुपर चलो तो आता आम्ही हांगाच व्हिडिओ एंड करता तुमको पुरो जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाइस And don't forget to follow Konkini Couple. Bye guys, good night. बाय टेक केअर